सगळ्या पत्रकार भावाचे आम्ही स्वागत करता. थोडेच आम्ही आता सांगले तुम्ही रोखडेच पावले त्याच्याबद्दल तुमचे आभारी आसा. ही आमची जी प्रेस कॉन्फरन्स आसा त्या प्रेस कॉन्फरन्सीचे आमचे मदीं आसा आमचे अध्यक्ष गोंय राज्याचे एसटी मोर्चाचे बाब प्रभाकर गांवकर, आमचे उपाध्यक्ष बाब एंड्रॉदी बारबोजा, दुसरे उपाध्यक्ष आहा आमगेले दापू मडकेकर, तसेच झेडपी दुसरो झेडपी आसा आमचे भितर सुरेश केपेकर. हांव मागता आमच्या उपाध्यक्ष एंड्रॉदी बारबोजा हाजे कडेन की त्याने एक बारीकसो जो बुकी आहा आमचो तो आमच्या अध्यक्षाक दिवचो म्हणून. मागता आमच्या अध्यक्षा कडेन त्यांनी फुडलें डिटेल सांगचो. सगळ्या पत्रकार भावाचे ह्या वेळाचेर स्वागत करता. आयची जी प्रेस कॉन्फरन्स आमी खास करून जी आपयल्ली आसा ती आमच्या आदरणीय आनी यशस्वी पंतप्रधान नरेंद्रभाई मोदी यांचे धन्यवाद म्हणपा खातीर. काल पार्लमेंटा भितर जे आमचे लॉंग पेंडिंग जे बील आसा एसटी पॉलिटिकल रिजर्वेशन हें बील काल पार्लमेंटाक आयिल्लें आसा. ताका लागून आमी चडांत चड देव बरें करूं म्हणटात. गोंयच्या भारतीय जनता पार्टी एसटी मोर्चाच्या वतीन आनी तमाम गोंयकारांच्या वतीन, त्याच बरोबर आमचे होम मिनिस्टर अमित भाई शाह, आमचे गोंयचे लाडके मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, आमचे भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष JP नड्डाजी, त्याच बरोबर आमचे गोंयचे अध्यक्ष सदानंदभाई शेट तनावडे आणि गोंय विधानसभेचे अध्यक्ष रमेश तवडकर सर यांचे आमी चडांत चड देव बरें करूं म्हणटात. कारण यांच्या सगळ्यांच्या प्रयत्नामुळे आयज हे बील आमी आयज पार्लमेंटाक हाडपाक शकले आसात. ही सुरवात जावन आसा. जे आमकां पॉलिटिकल रिजर्वेशन जे कितें मेळपाक जाय आशिल्लें तेजी ही सुरवात जावन आसा. आमी फाटीं प्रेस कॉन्फरन्स घेवन सांगिल्लें आसा. आमकां 2003 एसटीचो स्टेटस मेळ्ळो. तेन्नाय भारतीय जनता पार्टीचें सरकार आशिल्लें. तेजे नंतर 2012 आमकां ज्यो आयज आमी ह्या एसटी समाजाक ज्यो आयज स्किमी ज्यो आमकां अपलिफ्टमेंट करपाक किंवा ज्यो आमकां अडचणी येता, ज्यो आमकां वेगवेगळ्यो स्किमी काडल्यो आसा त्यो 2012 मेळ्ळ्यो. तेन्नाय भारतीय जनता पार्टीचें सरकार आशिल्लें. 2023 आमचे आदरणीय आमदार गणेश भाऊ हेणी एक प्रायवेट बील इंट्रोड्यूस केलें आनी सेंटराक धाडलें की आमकां ह्या समाजाक जो लॉंग पेंडिंग जो हें आसा तो आमकां मेळोवन दिवचो म्हणून. तेजे नंतर 2024 मार्चाक आमचे आदरणीय मुख्यमंत्री हेणी एक डेलिगेशन तितून भितर भारतीय जनता पार्टीचे सगळे आमदार आसात, भारतीय जनता पार्टी एसटी मोर्चाचे प्रमुख कार्यकर्ते आसात, तांकां घेवन आदरणीय अमितजी शाह हांकां मेळ्ळे आनी तांकां आमच्यो ह्यो सगळ्यो ग्रेव्हन्सीस सांगल्यो. आनी तेजे नंतर तांणी कॅबिनेट डिसिजन घेतलें की ह्या समाजाक एसटीक स्टेटस पॉलिटिकल रिजर्वेशन मेळचें म्हणून. त्याच बरोबर तेजे नंतर हालीं आमचे अध्यक्ष जे आसात आनी राज्यसभेचे खासदार सदानंदभाई तनावडे यांनी स्पेशल मेन्शन राज्यसभे भितर हाडलें आसा. आनी तेजे नंतर काल आमचे जे केंद्रीय कायदा मंत्री आसात अर्जुन राम मेघवाल हेणी हो बील जो आसा रिएडजस्टमेंट ऑफ रिप्रेझेंटेशन ऑफ एसटी इन असेंब्ली कॉन्स्टिट्युएन्सी स्टेट ऑफ गोवा बील 2024 हे सगळें भारतीय जनता पार्टीन घडोवन हाडलें आसा. आमकां सगळ्यांक खबर आसा जेन्ना लोकसभेचे इलेक्शन जावचे पयलीं कांय लोक बोवाळ मारताले की भारतीय जनता पार्टी फक्त इलेक्शनाक लागून ह्यो सगळे बोवाळ करता म्हणून. पण आमचे जे मुख्यमंत्र्यान आमकां जे एश्युरन्स दिल्ले ते एश्युरन्स आयज आमी खंय तरी एक स्टेप फुडें आयिल्ले आसात. कारण हो आमकां एक लिगल प्रोसिजर करून वचपाक जाय. कारण हेजे पयलीं काँग्रेसीच्या सरकारान 2 फावटी ऑर्डिनन्स काडले पण दोनूय फावटी लॅप्स जाल्ले आसा. म्हणून आमी सरकाराक रिक्वेस्ट केल्ले, मुख्यमंत्र्याक रिक्वेस्ट केल्ले, भारतीय जनता पार्टी म्हणत किंवा आमचे मोर्चा म्हणत किंवा वेगवेगळे आमचे जे गोंयाक प्रतिष्ठीत जे आमचे समाजाचे प्रमुख आसा तेमी मुख्यमंत्र्याक विनंती केल्ली की हाडटा जाल्यार एक सारखे सविस्तर आनी कायद्याच्या खंयच अडचणी न येता अशें बील हाडचें जेणे करून ताका हेजे फुडें खंयच अडचण जावची ना आनी लॅप्सीस उरची न्हू. आनी ह्या समाजाचो जो पेंडींग जो विशय आसा इतल्या वर्सांचो तो विषय आमी सॉर्ट आउट करचो. म्हणून आमी मुख्यमंत्र्याचे चडांत चड देव बरें करूं म्हणटात. आमकां खबर आसा काँग्रेस हालीं एक प्रेस कॉन्फरन्स घेवन सांगताले की आमी ह्या समाजा खातीर खूब केलें म्हणून. हांव प्रेसाच्या माध्यमांतल्यान
हांव तांकां आव्हान करता की तेणे एक तरी अशी गोष्ट केली आसत ह्या एसटी समाजा खातीर जाल्यार तेमी ती सांगची. ह्या समाजाक भेडसावणाऱ्यो जितल्यो जितल्यो गोष्टी आसात त्यो सगळ्यो भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान आनी भारतीय जनता पार्टीन केल्ल्यो आसात. म्हणून हो भारतीय जनता पार्टीचो लोक जो आसा गोंयांत भितर सदांचे आयज आमी 1.5 लाखाच्या प्लस आसात ते लोक सदांच भारतीय जनता पार्टी बरोबर आसात आनी रावतले आनी फुडेंय आसतले. म्हणून आमी चड चड देव बरें करूं म्हणटात, कारण हे बील जस्ट इंट्रोड्यूस जाल्लें आसा ही सुरवात आसा. येणाऱ्या काळान आमकां अपेक्षा आसा की आमचे गृहमंत्री जे आसात ज्या पद्दतीन आमकां एश्युरन्स दिल्लें की पयल्याच जे अधिवेशन जातलें त्या अधिवेशनाक आपण बील हाडटलो आनी ते एश्युरन्स आयज आमकां फुलफील जाल्ले आसा. म्हणून आमी चड चड देव बरें करूं म्हणटात. बाकीचे वेगवेगळ्या माध्यमांतले वेगवेगळे जे आमच्या समाजाचे लिडर आसात बाकीचे आसात सगळ्यांक दिसता आयज आमकां प्रेसाच्या माध्यमांत किंवा बाकी हातूंतल्यान आमकां कळपाक लागले आसा की सगळे म्हणटा की येस भारतीय जनता पार्टी आयज ज्यो कितें गोष्टी सांगल्यो आसा त्यो करून दाखयता. म्हणून आमकां सगळ्यांच्या गोंयच्या वतीन गोंयच्या एसटीच्या बांधवांच्या वतीन आमी आदरणीय प्रायम मिनिस्टराचे चड चड देव बरें करूं. नमस्कार. खऱ्यांनीच देव बरें करूं. हांव जे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदीजी अमित शाहजी आयज जे बील आमकां लोकसभे भितर दवरला तो केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवालजी तशेंच आमचे गोंयचे चीफ मिनिस्टर डॉ. प्रमोद सावंत, आमचे राज्यसभेचे खासदार सदानंद तनावडे आनी भारतीय जनता पार्टी जे आमी कितें भारतीय जनता पार्टी जे कितें उतर दिता ते प्रत्येक फावटी करून दाखयता. पयली सुवातेर तुमकां काजंतान देव बरें करूं म्हणटा, कारण तुमी आमचे एसटी मोर्चाचे आयज प्रेस कॉन्फरन्साक हांगा हाजीर रावन तुमी कवरेज दिता म्हणून आमकां पयलें म्हटल्यार हांव पयले सुवातेर आमचे जे एसटीचे मुवमेंटान जितले आमकां ह्या संवसारान सोडून गेल्यात तांकां आमी मान बागयतात आनी ह्या प्रेसाक आमी सुरवात करतात. तांची हांव थोडी नांवां सांगता. आमचे एसटी चळवळीन आमकां सोडून गेल्या जायतो ताणें लढो दिलो एसटी डिक्लेअर जावचे खातीर. ते म्हटल्यार आमचे आदले कुर्तोरीचे आमदार बातोरी गांवकार, आदले फातोर्डेचे आमदार तशेंच ते आदले मंत्री बाबुलीस काडदोस ताका माम म्हणटाले, तशेंच आमचे आदले खडेगांव स्पीकर जे काशीनाथ जल्मी, बाबूसो गांवकार आनी जायते अशे आमचे लिडर आशिल्ले. तेच बरी आमचे 2 भाव एक दिलीप आनी एक मंगेश हांकांय आमी आर्गां मुक्तात देवान तांकां स्वर्गीचे सूख फावो करूं. आतां फुडली विशय म्हटल्यार आमचे हे आतां काल आमच्या सरकारान जे आमचे युनियन लॉ मिनिस्टर आसात ताणें लोकसभेत एक बील हाडलां आमचे रिएडजस्टमेंट ऑफ रिप्रेझेंटेशन फॉर गोवा असेंब्ली 2024 हे बील हाडलां आनी हातून ह्या बिलान आमकां आतां मार्ग क्लियर जाल्लो आसा की फुडें आतां आमकां 2027 आनी हाज्या फुडें आमचे असेंब्ली रिजर्वेशन जालें हे सिद्ध जाता. पूण फाटले कांय इलेक्शना पयले आमी दिल्ली गेल्ले, जे आमचे प्रभाकरन आनी सगळ्यांनी सांगलां उलोवप्यांनी, आमी दिल्ली गेल्ले तेन्ना आमचे सांगाताक सगळे आमचे एसटीचे जितले एसोसिएशन आसा ताचो 1 ना 2 ना 3 रिप्रेझेंटेटिव्स आमचे बरोबर आशिल्ले आनी आमकां स्पष्टपणी सगळे पयले आमी युनियन ट्रायबल मिनिस्टराक मेळ्ळे मुंडाजी, तेजे उपरांत आमी अमित शाहक मेळ्ळे आनी सगळ्यांनी आमकां जे बरी आमकां आश्वासन दिल्लें ते बरी जायत वचत आसा. पूण जेन्ना थोडे आमचे डेलिगेशना बरोबर आशिल्ले ते गोंया आयले आनी आमचे उलटे प्रेस घेवपाक लागले. आतां ह्या जे कोण सोकॉल्ड लिडर म्हणटात तांकां म्हाका सांगपाक जाय, तुमी जेन्ना लास्ट टर्मात आमच्या मोदी सरकारान जो कॅबिनेटान डिसिजन घेतलेले आनी आमकां एसटी डिक्लेअर करचे म्हणून मार्च 2024 ताणें डिसिजन घेतले कॅबिनेट, तेन्ना तुमी गोंया येवन प्रेस घेतले एक मिशन पॉलिटिकल रिजर्वेशन आनी दुसरे काँग्रेस पार्टीनूय घेतले. पूण आतां तांचोच इंडियेचो MP जो साऊथ गोवा निवडून आयला तो आलीच ताणें लोकसभात 2 दीस पयले तो लोकसभात उलयलो आनी ताचें भाशण अशें आशिल्लें की हांव साऊथ गोवासान आयलां पूण आयज उलयतना हांव आख्खे गोंयच्या पासत उलयतां आनी आमचे गोंयचे भुंयेर जायते जावन उत्पन्न गेले आनी तातूंतले आमचे गावडा कुणबी वेलीत आनी धनगर जांकां अजून
एसटी पावोंक ना हे आमचे एसटी ट्रायबल भावांक हे रडटात म्हणून म्हटलें ताणें आनी फुडें ताणें म्हटलें की आमचे हॉनरेबल प्रायम मिनिस्टरान ही उतरां तांचे एमपीची सावथ गोवा काँग्रेस एमपीन म्हटलें Honorable Prime Minister has taken the cabinet decision and it has been approved on March 2024. ताणे ताका वयले रिक्वेस्ट केला की गव्हर्नमेंटाक तुम्ही जाता तितले बेगीन जे डिसिजन घेतला ते कॅबिनेटान लोकसभान हाडचे म्हणून. सो तुमचो हो लोकसभाचो खासदार जो शिकिल्लो आसा तो सांगता जे कॅबिनेटान डिसिजन घेतिल्ले ते मार्च 2024 लोकसभान हाडचे म्हणून जाल्यार तुम्ही फाटी लोकसभा इलेक्शनाक की प्रेसाक येवन कित्याक सांगताले मोठा मेळोवन काँग्रेसीन फक्त राजकारण केला मतांचे पण बीजेपीन राजकारण केला एसटीक लागून फक्त एसटी भावांक वयर काडपाचे आणि काँग्रेसीन राजकारण केला फक्त तांकां वोट मेळली वोट इलेक्शना टायमार ते येतात जशे कांसोळ भायर सरता बेबे तशे भायर सरता आनी प्रेसाक येता की जे कॅबिनेट डिसिजन घेतला ते रॉंग आणि किती प्रेसाक घेतले आता तुमचोच तुम्ही सगळ्यांनी एकठांय करून एमपी निवडून हाडिल्लो साऊथ गोवाचो तोच पार्लमेंटान उलयता ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टरान कॅबिनेटान डिसिजन घेतले मार्च 2024 आणि अप्रूव्ड केले ते तू लोकसभेत हाड म्हणून आणि हेंका आनी खंयचे तोंड घेऊन हे उलयतात सगळे काँग्रेस पक्षान म्हणटा ते सदांच फोटिंगपणां केले एसटी मध्ये आणि एसटी भावांमध्ये फूट घालून दवरल्या. हांव एसटी भावां कडेन मागता हात जोडून मागता तुमचे लागीं तुम्ही आमचे भारतीय जनता पार्टीचेर विश्वास दवरात कारण 40 वर्सां 35 वर्सां सुमार काँग्रेसीन राज चलयले केन्नाच एसटी म्हणून स्टेटसान घालपाक केन्नाच ट्राय करूंक ना जर एक निर्णय घेवंक ना पार्लमेंट असेंब्ली पूण आमचो जेन्ना अटल बिहारी वाजपेयी प्रायम मिनिस्टर जालो आनी आमचो साऊथ गोवा एमपी सीट बीजेपी जिंकले रमाकांत आंगले ताणें एक वर्ड दिल्लें की आपूण लोकसभाक साऊथ गोवाचो कॅन्डिडेट जिंकलो जाल्यार आपूण हे तुमच्या पार्लमेंटान मांडून तुमकां एसटीचो स्टेटसान घालूंक ट्राय करतलो म्हणून आनी जशे ताणें उत्तर दिलें आमचे बीजेपीचे कितें सांगता ते करून दाखयता तेन्ना एमपी रमाकांत आंगले जिखून आयलो आनी ताणें ते करून दाखयलें तो गोंय सावन आमचो मनोहर पर्रीकर भाई आशिल्लो आनी हे सगळे आमच्या पार्टीचे मेन कारभारी आशिल्ले ताणें ते लढत चालू दवरून त्या टायमार ते आमकां 3 जाती गावडा कुणबी वेलीप आमकां एसटी स्टेटसान घातले आनी धनगर समाज मातशा फाटी उरलो कारण तांचे टेक्निकल प्रॉब्लेम आशिल्लो आता तो प्रॉब्लेम सॉल्व जावन तेवूय व्हेरी फास्ट तेवूय एसटी इन्क्लूड जातले. सो हांव हे सांगूंक सोदता काँग्रेसवाल्यांक तुमी जे वायट उलयतात सरकाराचेर ते तुमी बंद करात कारण तुमकां हक्क ना आमच्या सरकाराचेर उलोवपाक तुमकां कसलोच हक्क ना. तुम्ही काँग्रेसीन केन्नाच एसटी पासत कांयच करूंक ना आनी कांयच करचे ना फक्त इलेक्शना टायमार इलेक्शन येता तेन्ना उठ्ठेले 2027 आनी पोके गोंदार फोडटले. सो हे पोके गोंदार फोडपाचे बंद करात आनी हांव आमचे सीएमाक प्रायम मिनिस्टराक आनी अमित शाह भाई तशेंच आमचे सदानंद शेट तानावडे पार्टीचे अध्यक्ष तेच पळय आमचे गोंयचे स्पीकर जे एसटी मुवमेंटान सदांच लढत दिवन फुडें वचत आसा ताचे लागीं